करून सेवेची निजरो येता भरवसून तूं आमचो देव बाप मोगाचो आरामशेवण हे जिणयेचो तुजे वाकणे संतोष आमचो आमच्या सुखान संतोष तुजो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मोगचनो आज आमकां संतोष संभ्रम बाप चार्ल्स सरावो तांच्या धर्मीक आंगवण्याचो बंगराळो संभ्रम आज आमी आचरण करता. देवान तांचे वयर वतुल्ल्या सर कुरपे देण्या पासून प्रत्येक कृतीन ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. तशेंच शिवमोगाचे गवळी बाप आज आमचे मदें आसात. अदेक मनादेक दोतोर फ्रांसीस सरावो तांकांय आमी मोगाचो स्वागत म्हणटा. मोगाळ भाव भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी सुरू करचे आदीं आमची पातकां देवा मुखार वळखून घेवया, तांचें बुकसाणें मागया आनी आमची काळजां नितळ करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोपतीरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसार संस्था मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत घेवन सदां संकार मडयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपतीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, प्रिस्त काकुळकर, प्रिस्त काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. महिमा देवा सर्गी आनी शांती ताच्या इस्तान संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका विरवासा तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाची शिणी तूं संसाराची पाप काडटाय आमची काकुळकर.
एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. देवा आमच्या सगळ्यांच्या बापा, तुझी कृपा मनशांचेर शुभामपणान वतून तुझ्या बवार्थ्यांचो जमो तूं वाडयताय. पवित्र स्नानांत नवो जल्म दिवन तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां विंचून काडल्याय. तर आमचेर तुजे दयाळ दीस घाल आनी आमार जिवितांत ससनाक आमकां सुकेस कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेद्रो आनी जुवांव शिकप नासलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात ते पळोवन नीतीसभेचे सांदे विस्मीत जाले. पूण ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. गूण जाल्लो तो मनीस पेद्रो आनी जुवांव सांगाता उबो आसलो आसता तांचे विरोध उलोवंक तांकां कांय वाट मेळ्ळी ना. देखून तांणी तांकां सभेसालांतले भायर वचोंक फर्मयलें आनी ते आपणा इतल्याक आलोचन करूंक पडले. ते म्हणाले, ह्या मनशाक आमी कितें करचें? तांचे वरवीं एक वर्ते आसर्यां जालां तें जेरुसलेमांतल्या सोमेस्त निवासियांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें न्हय म्हणून जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनीकी चड विचारनाशे जेजूच्या नांवान ह्या फुडां खंयचेय मनशा लागीं तांणी उलयनये म्हणून आमी तांकां बेश्टय जाय. देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयलें आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनये आनी शिकोवन दिनये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली. पूण पेद्रोन आनी जुवांव तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचें सामा? देवाक आयकोवचें प्रास तुमकां आयकोवचें सामावे? तुमीच समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावोवंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यार नीतीसभेच्या सांद्यांनी तांकां बरें बेश्टयलें आनी वचोंक सोडलें. तांकां शिक्षा लायते म्हळ्यार लोकां निमती खंयचीय वाट तांकां मेळ्ळी ना. कित्याक घडलेले संगती पसत सगळो लोक देवाक होगलाप दितलो. देवाचें उतार हें. देवाचें वडोवकार. सर्वेस्पोर देवाकास दिन वासून गावया, दिसाय सोबोरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकास दिन वासून गावया, दिसाय सोबोरतो उल्हासान गावया. महात कार्यां केल्यान सर्वेस्पोरान, विचित्रां केल्यान ताच्या उजव्या हातान. मोरसोना वाचतलो जियेतलो, अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो. सर्वेस्पोर देवाकास दिन वासून गावया, दिसाय सोबोरतो उल्हासान गावया. म्हाका तूं आयकलोय, कश्टान पावलोय, बोळादीक सोडवोंडार मोसो सालोय. देखून हांव तुकास अर्गां दितां, तुजें नांव वाखणून स्तुती
वासून गावया दिसायचो बोवोर्तो उल्हासान गावया बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलो बांदपाच्या मुल्यासो फातर जालो सर्वेस्पर देवाची विचित काम हे जाता तर विस्मित आमी पळेन सगळे सर्वेस्पर देवाकास तीन वासून गावया दिसायचो बोवोर्तो उल्हासान गावया सर्वेस्पर देवाकास तीन वासून गावया दिसायचो बोवोर्तो उल्हासान गावया Alleluia, 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 Alleluia. हांव तुमकां सेवक म्हूण सोडून इजमोना वयतलो म्हणटा सोमी कित्याक बापाक हांव आयकल्लें सर हांवें तुमकां कळीत केलां Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचेय सोवें आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या आयतारा सकाळीं भोवपांत्यार जिवंत उठलेलो जेजू पयलो मोरी मगदलेनाक दिश्टी पडलो तिचे तावन 7 दिवसां ताणें दमडायिल्ले तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली तवळ ते खंयतीन रुदान करनासले तो जिवंत आसा आनी आपणा दिश्टी पडला म्हणून तिणें सांगलेलें तांणी सतमांतलें ना उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक त्या नाडाक सांगता चलोवन बेतना परकी रुपार तो दिश्टी पडलो तांणी वचून हेरांक खबर दिली पण तांचें कोणाच सतमांतलें ना शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे धरणाये पासून तांकां तो दुर्सलो कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयेले नात उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या 6 देशांनी वचा आनी रसनाक सुवार्ता प्रगट करा देवाचें बुतर्ये वाकणे तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाचें न्हू सगळ्या म्हज्या कुटुंबाच्या संध्यानो आज हांगासर पद आर्चीन उबो आसूं जाय आसलें 2 शर्मांव सांगूंक पण ताची भलायकी बिगडल्या बरी ना त्या देखून कालच्या दिसा ताणें भलायकी बरी ना म्हूण सांगलें तशें आज हांवें उबें रावचें पडलें आयच्या शुभोत्तमनांत आनी आयच्या वाचपांनी आमी आयकली गजाल जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जन्मपणाची पयल्या वाचपांत
धर्मदुतांनी कशें जेजूक परगट केलें आनी जेजूक परगट करता आसतना लोकांची प्रतिक्रिया कशी जाली, कित्याक लोक सतमानूंक तयार ना, ते तांकां ते समजोवंक कश्ट मारतात. आनी जेजू विशयान जायतें तांणी आयकलां. जेजूची बरीं कामां तांणी थोड्यांनी म्हणी पळयल्यां खंडीत, आनी थोड्यांक जेजू त्या दाळा तांकां रूप तो ताचें मिसांव करता आसतना तांणी पळयलां जावं पुरो, पण ताचें उतर आनी थोड्यांनी ताच्या तोंडांतल्यान आयकलां जावं पुरो. पण हांगासर ते परगट करता आसतना तांकां ती गजाल समजना आनी ते सतमानिनात. आनी चड करून आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकता शीस ताचे बराबर ते आसलेले, ताचे सांगाता ते जियेले आनी तांणी जेजू विशयान जायते आयकलें. जेजू सांगाता ते आसले जाल्यार तांकां जेजू जिवन जाला म्हणली खबर सतमानूक जायते कस मारतात. आनी तांचे तावन आयकल्ले थोड्यान तावन मगदलेन मरी आनी कोणा दिश्टी पडलो तांणी येवन ती खबर सांगतना जाल्यार तांकां ते समजोवंक कश्ट मारतात, ते सतमानूंक तिके गळाय करतात. कित्याक हें जावन आसा मनशाची अस्कतकाय. देव चड संपन्न आनी चड बळिश्ट, मनीस सट्ट अस्कत. त्या देखून आमच्या मती प्रमाणे आमच्या जणवाय प्रमाणे आमकां समजून घेवंक मस्त त्रास पडतात. कित्याक तांच्या दोळ्या मुखार जेजू तांणी जिवसी मारला आनी त्या जिवसी मारल्या जेजू दोळ्या मुखार तांणी पळयला आनी परत्यान तो जिवन जाला. तेजो मातसो कोणी जिवन तुटलो तांणी पळोवंक ना. तशें आसतना ते तांकां समजोवंक आनी सतमानूंक कश्ट मारतात. तरी पूण ते सतमंतले पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान, पवित्र आत्म्याची ससाय तांचे ते आसले वरवीं. आनी जेजून सांगलें हांव म्हज्या आत्म्याक धाडटलो आनी तो तुमकां सगळी कळीत करतलो. आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बळान मात्र ते जेजू क्रिस्त जिवन जाला आनी जेजू क्रिस्ता परगटूंक ते तयार जाले आनी तांचो बावार्थ घट जाला फकत पवित्र आत्म्याच्या बळान. आज इगज मतां आसा सगळ्या संवसारार विस्तारल्या. जायतो लोक इगज मतेन कातोलीक क्रिस्तांव जावन आसा जाल्यार हें काम जावन आसा पवित्र आत्म्याचें. आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बळान आमचो बावार्थी दिसान दीस घट जावन आसा आनी आमी बावार्थी जावन आसा जाल्यार आज पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बळान आनी ससायन आमी आज त्याच बाबार्थान जिवन जाल्यार जेजू तें बावार्थ दोन जिवंक शकता. तर पवित्र आत्म्याची ससाय आज आतां ती क्रियात्मक जावन ह्या पवित्र सभेक आनी हर एका मनशाचेर ताचो प्रभाव तो घालून आसा. पण मनशान मात्र ताच्या ससायक कशें पाळो दिता, कशी ताची ससाय तो घेवता आनी कशें त्या ससाय पाळो दिवन जियेता ताचेर हुंदोन आसा. आनी ताका बोळ जावन देवाचें उतर आमकां कुमो करनासा. आनी त्या उतरा सरीर जावन पवित्र आत्म्याच्या ससायक आमी सदांच आमची जिविताची मजत दिवन आमी जियेता. पवित्र आत्मो आमचे बराबर आसा. तुमी थोड्या दिसांनी आयकलां जावं पुरो पदऱ्यापान यूट्यूबार सांगलें हांव पदऱ्याप जायना, हांव पदऱ्याप जायना, हांव पदऱ्याप खंडीत जावना. पूण तो पदऱ्याप जालो. थोडे आमच्या जिविताचे थोड्या पदऱ्यापांनी तांच्या जिवितांत तांणी सांगलें आसा हांव पदऱ्याप खंडीत जायना. हांवें ल्हान आसतना मांय कुडा आसोचो पुरो हांवें सांगलें हांव खंडीत पदऱ्याप जायना, जायत ना म्हणलें. पूण हांवें पदऱ्याप जाला, पद 400 पदऱ्याप जाला आनी जायते जण पदऱ्याप जाला. कितें कशें हें जावन आसा काम पवित्र आत्म्याचें. हें काम जावन आसा पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आनी पवित्र आत्म्याची ससायती विचित्र तरान मनशाच्या जिवितांत प्रभाव घालता आनी मनशाचें जिवीत ताच्या कुशे प्रमाणे तो मांडून हाडटना आमी इल्ली मजत त्या पवित्र आत्म्याक दिली. पवित्र आत्म्याचें काम आमच्या जिवितांत जारी जाता आनी तो एक संदेश जावन आसा. आनी दुसरें पवित्र आत्म्याची जायती देणी आमच्या आवय बापाय तावन आमकां मेळटात, आमच्या वडिलां तावन आमकां ती देंवोन येतात. आनी अशें निदर्शन दिवचें जाल्यार पद 4 असो बापोय सादो आनी प्रामाणीकपण आमी तें आमकां गोता.
आनी तें सादें आनी प्रामाणीकपण फादर चार्ल्स थंय देंवोन आयलां. आनी चार्ल्साची आवय स्ट्रिक्ट आनी डिसिप्लीन पर्सन ती, आनी हें स्ट्रिक्ट आनी डिसिप्लीन ताचे थंय देंवोन आयलां. आनी अशें तो सादो खालतो आनी स्ट्रिक्ट आनी डिसिप्लीन ताच्या आवय बापाय तावन ताका तें देंवोन आयलां पवित्र आत्म्याचें देणें, आनी ताणें तें घेतलां आनी तें ताचे करून ताणें घेतलां आनी तो त्या जिवितांत तो जियेता. आनी आमकांय अरियेकल्या की ती देणी पवित्र आत्म्याची आमच्या वडिलां तावन आवय बापाय तावन आमकां ती देंवोन आयिल्लीं आसात. आमच्या जिवितांत आमी घेता, आमी त्या जिवितांत जियेता, आमी पवित्र आत्म्या संतोश बरीत करूंक शकता. हांव तरणाटो आसतना पाद्र्यापाच्या रुमांत टेबलार जायती माट सोडयल्ली, थोड्यो संगती एका टेबलार फुल्लो आतां आसा आसचिनान ती भोवशा डिस्पोज केले आसतले, पूण हांवें दोळ्यांनी पळयलां मस्त माट सोडयल्ली. आनी थंय हांगा माट केल्ली खंय ताका आपयतात, थंय हाडून आनी घरा दवरता, ताच्या रुमान दवरता. ताका कित्याक माट जायना? हांवें ते दोळे चिंचारलें, हाका कित्याक माट जायना? म्हळ्यार माट आनी कितें मत्रां आमच्या कातोलीक भावार्थाक ती सरी जायनात. आमच्या कातोलीक पवित्र सभेच्या भावार्था प्रमाणे आमकां माट मत्रां आमी पातयेवंक शकना. कित्याक कोणीय कोणाक कितें करूंक जायना. तशें करूंक जायलें जाल्यार आज कितलोसो लोक मरतो आसलो. कोणी एकल्याक मरण वचून माट केल्लें जाल्यार मरण येतो मरण येतलें. तशें घडना. देखून माट आनी कितें आसा तें मनशाच्यान तें करूंक जायना. देवान खुशी वेल्या करीत. ते देखून आमी कातोलीक मनशां असल्या संगतीचेर आमी पातयेनी दवरना म्हणल्यार एक निदर्शन तें जावन आसा. हांव सेमिनारीक जॉयन जाल्ल्या वर्सा पाद्र्याप आमकां डायरेक्टर आसलो आनी थंय गोंयांत एकलो सदां 30 वर्सांचो तरणाटो ताका देंवसार लागलो, मेल्ले लागले. मेल्लें कशें लागचें? मेल्ल्या सोलोंक जायना, जीव ना, ताणें कशें लागचें? मेल्लें न्ही. तशें जाल्यार देंवसार लागलो. देंवसार लागलो ताका हाडला, तो उसांबळ जातालो आनी पाद्र्यापान विचारलें तुजें नांव कालें, खंयचें सांगूंक लागलो. आमी पयसतावन पळयतालें, लागीं आमकां येवंक नासलें, जोर करतालो. आमी पयसतावन भुरगे पळयताले आनी अशें खंयचीं नांवां सांगतालो तो तरणाटो. उपरांत पाद्र्यापान बेत काडलें, मोटें बेत. तें पळयतना बेत दिसता. बेत काडलें आनी केंसां घट्ट धरलें आनी 4 वाजयताना ताणें ताचेंच नांव सांगलें. तेजो मातसो कोणाचें नांव सांगतालो. खंय हांव देंवसार तो, खंय गेलो तो देंवसार? हें असली एक पितीसपणां आमच्या समाजांत जायतीं आसात. त्या देखून पवित्र आत्म्या मुखार खंयचोय देंवसार उबो रावना. पवित्र आत्म्याची ससाय प्रेयरान बोळ खंयसर आसा थंयसर देंवसार उबो रावंक शकना. देंवसार आसा वय, पूण देंवसार देवाच्या नदरेंतावन, देवाच्या आजरपणांतावन आमकां व्हरून देवाच्या विरोध आमकां रावोंक तो ससाय दिता वय खरें. पूण पवित्र आत्मा तशेंच ताचो विरोध जावन पवित्र आत्मा आसा आनी तोय आमकां ताचे थंय व्हरता आनी देवाच्या नदरेंत आजरपणांत आमी जिवच्या पवित्र आत्मा आमकां ससाय करता. तशें म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत आमी खरें जाल्यार तितलेंच पवित्र आत्मा सदांच क्रियात्मक जावन आसा जाल्यार आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या ससायन आमी जियेता आनी ह्याच पवित्र आत्म्याच्या ससायन पाद्र्यापाक ह्या जाकाचें जिवीत लाभलां. ताचें जिवीत रिलिजियस 50 वर्सांचें जालां आनी 50 वर्सां रिलिजियस जिवीत जिवंक ताका ससाय लाभल्या आनी 7 वर्सांनी ताचे ह्या जागपणाची 50 वर्सां जातात. तर ह्या जागपणाचें देणें पवित्र आत्म्याच्याच प्रेरणान ताका लाभलां आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ताचें जिवीत मुखलें जिवीत बऱ्यान जावन दी. जायतीं ताणें मरच्या पयलें जायतीं कामां ताणें करूंक आसात आनी सगळीं कामां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ती जावन दीत आनी तसो पवित्र आत्मो आमचेर सर्वांचेर आशिर्वादीत करून आमी करी क्रिस्तांव सोम्याच्या मेटांनी चलोवन देवा सांगाता जेवंक ससनाच्या ससनाक हें भाग आमकां सर्वांक फावो जावन दी म्हूण आमी मागया. उबे रावया. भावार्थाचें प्रार्थन. मोगाळ भाव भयणीनो,
आमी ह्या पस्काच्या काळार आसा जेजूच्या पुन्हा जिवनपणा विशयंत आमी परतून परतून नियाळ करता हाका ह्या वर्त्या देण्याक आमी अर्घां दिता आसतना त्याच देवा मुखार आमच्यो सोर गरजो आमी दवरया. जबाब बापा आमचे प्रार्थना आयक. बापा आमचे प्रार्थना ऐक. भोव मोगळा बापा, आमी तुजी भुरगीं आमची प्रार्थना तुजे मुखार दवरता. तुवें रचीत केल्ल्या आमच्या इगर्ज मातेचेर आनी सर बावडत्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आमी एकामेकाच्या मोगान आनी एकाच बावडतान एकवटीत जावन जीव आमकां कृपा दी. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा, आमच्या देशाचेर आनी राजकीय फुडाऱ्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांच्या वावरान तांणी नितळ जायशें कर. संवसारीक गिरेस्तकायेक आनी अभिलाशेंक तांणी लब्धनाशें. मनशां जीव राखचे तसलें बरे कायदे आनी कानून रुपीत करूंक तांकां तुज्या आत्म्याच्या सत्तेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा, कोरोना व्हायरस आनी हेर थोडे मारेकार पिडे वरवीं तशेंच उतर प्राये वरवीं एकसूरपणा वरवीं निर्गतीकपणा वरवीं कोश्टोवच्या आमच्या कुटुंबांतल्या शेजारच्या आनी पिरगजेच्या भाव भयणींक येवकारिस्तांतल्या जेजुतांव शांती समाधान मेळाशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा, बाप चार्ल्स सरावा खातीर आमी मागता. 50 वर्सांचे रिलिजियस जिणी ताका फावो केलाय आसता. ताच्या जिवितान मोरा पर्यंत जिविताचो संतोष बरी भलायकी दिवन तुज्या विंचणार आशिर्वादांनी बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा, बाप चार्ल्सच्या भयणींक आनी कुटुंबाच्यांक तुज्या कृपे देण्यांनी बर आनी बरी भलायकी फावो कर. प्रत्येक जावन देवादीन जाल्ल्या पाद्रेबाच्या आवय बापायक आनी दोगां भावांक सक्कट भावोजींक आनी एका वणयेक ससनाचें सूख लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा, येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी सदांच येवकारिस्ता मुखान कृपा जोडूंक आत्मीक संगतींनी बळवंत जावन तुका साक्ष दिवचें तसली व्यक्ती आमी जायशें कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. हेर आमच्या सभार खासगी गरजां खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. सर्गीच्या बापा, आमी तुका भेटयल्ली ही आमची मागणी दयेन स्विकार कर. आमकां कितें सोर गरजेचें तें तूं जाणाय. तुजी शिकवण आमच्या जिवितांत सदांच जियोंक प्रत्येक जावन माया मोगाचो तुजो उपादेश आनी सेवेचो मनोभाव आमचे तें सदांच आसा कर. आमी सदांच एकवटान जिवन हेरांक साक्षी जावच्याक तूं आमकां तुज्या कृपेन आनीक तुज्या देण्यानी बर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सौम्या तुझी कृपा धोक्यात सोडल्या आमी भरपूर मापा. हांगाना कसले सांगचे म्हणले सगळें घेतला देण्या रुपा. फाटली जी आमी मोगले मिसा आमच्या काळजात असे हरएक दिसा. उंड्या वायलान घाल भेटयता तुझे दैवीक जिवीत मागता. फाटली जी आमी मोकळे मिसा आमच्या
आमच्या काळजात असचे हर एक देसाव मुंड्या वायनात घाल भेटयता तुझे दैवीक दैवीक मागता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावन मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमा वरवीं आमचें काळजां सदांच संतोश बरयत आसो. आमच्या खातीर मेल्ल्या आनी पुना जिवंत जाल्ल्या जेजूचें हे पास्काचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असत सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचो आनी ह्या भाशेन ससनाच्या संतोशाक आमी पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वसोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर कडी आमी तुका बाकानूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून ह्या उत्तीम काला तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बाली. तोच तो दुलोप निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुना जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादा उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सदळबा निरंतरी गायतात तुजे मुखार. संसार भरला तुझ्या वैभवान. मुंसगी तुका जय जय. मुंसगी तुका जय जय. मुंसगी तुका जय जय. मुंसगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. मुंसगी तुका जय जय. मुंसगी तुका जय जय. मुंसगी तुका जय जय. मुंसगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें जावन
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती जावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काश्यापजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारपता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पवची. तेच बरे जेवण जातस ताणें कांस घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कांस, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत, पातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गोड पगटोया. तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येल्या सुम्या जेजू बापा आमचे सोडणे बसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कस्ता मरणाचो, ताच्या आनंद बरे जिवनपणाचो आनी सर्गात सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्तगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सशणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकवार मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें वेंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे भले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर.
तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक प्रत्येक जावन बेंजामीन सेरावो, कोसे सेरावो, लिगोरी सेरावो आनी लिया सेरावो आनी सर पादचासच्या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या संद्यांक ससनाचो विशेव दी. तुजे इश्ट खातीर ह्या संवसारान अंतलेल्या समेस्तां माय पासां तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसा आसा. क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सवनद आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुनंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणे परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तुजी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समज काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुनंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त पुनः जिवन जाल्लो देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली.
पापाचे कांडिता जेजू सोमी मोगान स्वीकार करया ताका आमेन भक्तीन ताका आमी सेवया शांतीन ताच्या आमी सरया शुभवार्ता प्रसारुया हिंता सुजाम जियेवया भक्तीन ताका आमी सेवया शांतीन ताच्या आमी सरया शुभवार्ता प्रसारुया हिंता सुजाम जियेवया ये जेजू ये दुर्बळ्या काळजांत तूं ये भावाची वो करूंक तूं ये मोगा दिवो पेटूंक तूं ये जेजू ये दुर्बळ्या काळजांत तूं ये भावाची वो करूंक तूं ये मोगा दिवो पेटूंक तूं ये प्रार्थुया भो मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजे दयाळ दीस घाल या पास्क परबेच्या संभ्रमांत तुज्या सस्तीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां बळेपणान नव्या जिवान भरल्याय तर पुनर्जीवनपण जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रगतान दिसान दीस आमकां पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आमच्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवान कर क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोवे आसो सोपतीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ताची आशिर्वादां वतो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार ह्या मिसांत सा भेटून केल्ल्या बेस साहिबाचो सर याजकांचो उपकार बावडटा सर याजकांनी बिस्पा सांगता सकयल जावच्या आमच्या कार्यांत भाग्य जाय म्हूण हांव उपकार मागतां मिसान भाग्य जाल्ल्या ब्रदर्स आनी सिस्टर्स तुमचो उपकार बावडटा तुमी आमच्या कार्यांत भागीदार जावचें अपुरबायचें क्वायर केल्ल्या बज्जडी क्वायर ग्रुपाचोय उपकार बावडटा आतां तुमी आमच्या सांगाता कार्यांत हजर जावचें आनी जेवणांत भागीदार जावं कुटुंबाच्या तर्फेन हांव तुमकां मोगान उलोव दितां आनी आतां निमाणें कंत जाता आसतना ह्या जका सांगाता कुटुंबाची आनी आमी सांगाता फोटोग्राफी आसतली आनी उपरांत गळाय करनासतना बेगीनच सकयल हाच्या सकयल एक मिनी हॉल आसा ताच्या सकयल व्हडलें हॉल आसा त्या हॉलांत कोणायकी मॅटान देव वचूंक जायना त्या पंतार हांगासर त्या स्टेपांतल्या कडेन लिफ्ट आसा एका लिफ्टार सड्डे म्हळ्यार 6 या 9 जाण गेल्यांत आमी इल्ली जडाय चड आल्यार 6 जाण अशें लिफ्टार वचूंक जाता कोणाक लिफ्टार वचूंक जाय थंय लिफ्ट आसा आनी कोणाक देवंक जातात आनी मॅटान देंवन वचयत हांगासर मॅटां आसात सकयल ताच्या सकयल जायत Saibini Azam Sumantuka
सर्गा सोंदी आशीर्वादा चिनिये पर्व सडताना आपटून दपटून पडताना ये आमच्या दारा कंदे जाराय दोस्ताना उर्बा आमची निवताना जेजूक दयेन सांगेक वता कुशीताची पडून दियादा कार्मेल दोंगरार सोबचे सैबिणी आज आमचो मान तुका मागणी आमची घेवन वर्गे सर्गा जोंदी आशीर्वादा देवसार आमकां नाडताना संवसार आमकां सांगताना ये आमच्या दारा पातकां आमकां सडताना कुरपा काळजान मोरताना जेजूक दयेन सांगेक वता उशीताची करूंक दियादा कार्मेल दोंगरार सोबचे सैबिणी आज आमचो मान तुका मागणी आमची घेवन वर्गे सर्गा जोंदी आशीर्वादा मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मोरये आशीर्वाद दी आमकां भगवंती बाळ मरिये भगवान कृष्णाचे कृपे निवारण आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.